सध्या जो बफर झोन आसा ताचे प्रमाणच 107 खणीची सुनावणी घेतले। ज्यो बफर झोनात पडटात, ज्यांचे कडेन राना खात्याचे परवाने नात, त्यो बंद करपाचो निर्णय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान घेतला। मंडळाची 104वी बसका मंगळारा जाली। सरकारान अभयारण्या भोंवतणी 10 किलोमिटराचो बफर झोन थारायल्यार सगळ्यो मायनी बंद पडटल्यो अशें मंडळाची सुत्रां सांगतात। मंडळान मायनिंग लिजाचे 3 प्रकार थारायल्यात। आता मंडळ सरकाराचे बफर झोन धोरणाची वाट पळयता। The first segment is those mines that have got no issues, where we can issue a consent to operate on the water and air, provided the team that inspects them now verifies that there is no water or air pollution taking place or having taken place. The second segment is that we have got those mines that do not have Chief Wildlife Warden approval or don't have the FCA, that's under the Forest Conservation Act. To them we will not consider, we will reject them. And the third category was those that hearing is going on by virtue of the High Court order. So in fact in the next 3 weeks or so we'll hear them, because they have got issues concerned with excess mining, encroachments and EC validity. Yeah, correct. If the government issues us any notification, we have to follow the government regulations in this regard. We will not go against any of those things. So we will follow. If the government regulation says that your mine is within the buffer zone of 1 or 2, we will have to follow that road. We will not allow. We will not permit those things. Yeah, so we'll have to wait. Whatever existing is there, I think we'll have to wait. They are in the process of doing it. Anyway, right now the EC is suspended. There's no question of any mine starting so soon. So we will, in the next 2-3 weeks, we will hear them. We'll see what's going. By which time, if this circulation also comes to us, we'll study that and we'll make a decision. बार्देज मालांतल्या दर्यावेळांचेर लामाणी, फोटो काडपी आनी हेर खुबशे जाण पर्यटकांक त्रास करतात। तशेंच तातूंत चोराचोय आस्पाव आसा। ताका लागून ह्या प्रकाराचेर आळाबंद हाडपाची मागणी करपी निवेदन कोळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन मुख्यमंत्री आनी पुलीस महासंचालकांक दिलां। दर्यावेळांचेर IRB दळ तैनात करतलो आनी 8 दिसां भितर हो प्रस्न सुटावो करतलो, हें उतर मुख्यमंत्र्यान दिलां अशें ताणें सांगलां। ट्युरिजम सीजन आतां फुडें व्हडलो स्टार्ट जावपाचो आहा, पूण इंडियन ट्युरिस्ट आतां इतले येयल्ले आहा, तेजेकून डबलान हे सगळे बॅगर्स, फोटोग्राफर्स, लामाणीज आनी सगळे अनवॉन्टेड एलिमेंट्स हे बिचार आहात आनी हितून वर्दे चोर आहात जे बॅग स्नॅचिंग करता, फॉरेनरांची जावं इंडियनाची जावं। अनएटेंडेड बॅग जर तर बिचार मेवले जर तर पांय बुडोवपाक गेला जाल्यार बॅगूच ना आतां। सो हेंकां सगळ्यांक क्लियर करपाक बिचा वयले हांवें CMाक रिप्रेजेंटेशन दिलां। CMान एश्युरन्स दिला म्हाका 8 दिसांनी IRB फोर्स धाडटा आनी टोटल बिचार जे जितके बॅगर्स आनी हे लामाणी आनी हे सगळे जाण आहात, फोटोग्राफर्स आनी ते चोर सगळे, तांकां सगळ्यांक क्लियर करता। आनी हे फोर्स सदांच परमनंट आसतलो फूल सिजनान। हांवें विचारलें ताका, इज इट गोइंग टू बी ओनली वन्स? ही सेड नो, इट विल रिमेन परमनंटली right from Baga, Kalangut, Kandolim, Shikerim, which is the prominent place where 50,000 tourists come every day to visit these beaches. So हे सगळे क्लियर करपाक ताणें IRB फोर्स दिता हांगला म्हाका। वॉटर स्पोर्ट्स वेवसायाचेर नदर दवरपाक गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळान काडिल्ली निविदा रद्द करची अशी मागणी फातोड्डेचो आमदार विजय सरदेसायान केल्या। वॉटर स्पोर्ट्स ऑपरेटर सगळ्या नेमांचें पालन करता आनी काउंट सिस्टमाची गरज ना अशें तो म्हणटा। बिगर गोंयकारांक निविदा दिवपाचें काम चल्लां असो आरोप ताणें केला। Our demand is, if the GTDC wants to get in empanelment because of security concerns, because of safety concerns, or in trying to remove the sphere of touts, when there are allegations that touting happens, then they could always have discussions with the prevailing water sports operators and try to get a regulatory mechanism in this business. There is no need for an empaneled agency where an outsider will come and start collecting money which is meant for Goan entrepreneurs. नीज गोंयकारांक काबार करपा खातीर हे सगळो प्लॅन असो म्हजें एलिगेशन आहा। गोव्हर्मेंटान स्टार्ट केलें ना आनी ना म्हणून गोव्हर्मेंट आमकां कसली फॅसिलिटी दिना। खुंयचे सायडी सबसिडी ना, खुंयचे सायडी कांयच ना। ताका लागून आम बिजनेस केलोले, आम चलोवपाचें, आम कावंटर घातले, तुगे कितें आहा तें आमकां सांगोचें आनी त्या प्रमाणे आमगे कावंटराचेर आम चलयतले। ते पयशे तेंच्यान आमगे पयशे आमकां दिवपा जावपा ना।
म्हणून आम क्यू आन चलयताय आनी हेच मुखार आमी गेले लास्ट इयराक आमी क्यू सिस्टम हे भाशेन बोट घालून आमी चलयला कोलवा बिचार कोणा गेले प्रॉब्लेम जावं ना कोणे खंयचे एक्सिडेंटूय जावं ना. कुडचड्यार बाजारांत बिल्डर आनी पसरकारां मदीं वाद जाला. हे बिल्डिंगेक लागून त्या वाठारांतल्या पसरकारां खातीर आडखळ नित्याचे वाटेर यो वच करपाक जाता अशी कागाळ पसरकारांनी केल्या. बिल्डर आमकां धमकी दिता, गाडयो रस्त्यार दवरूंक सांगता अशें पसरकारांनी सांगलें. हाचेर कुडचडे पालिकेन कारवाय करची म्हण ते मागतात. हांगा आतां शॉप आसा, त्या शॉपांनी आमकां एक्सेस रोड आसात मुखार. म्हणजे आतां तो कितें म्हणटा, हो रोड आपल्यालो म्हणटा, तो कोणाल्या बापायलो न्ही अशें करून येवन धमकी दिता. हांगा गाडी दवरल्यार आपूण तुजी स्कूटर पंक्चर करता आनी एक फावटी व्हरून रस्त्यार दवरले. आतां रस्त्यार ताणें कितें केलां, फातर घाला, म्हाका वयर स्कूटर हाडपाक दिना. हांगा मदीं खडी घालता, रस्तो बंद करता. म्हणटकच म्युन्सिपालिटी कडल्यान पयलीं प्लॅन बीन सगळें आसा आमचे कडेन. एक्सेस मिटर 6 मिटर आसा अशें दाखोवन प्लेनाचेर पळोवन आमी शॉप घेतिल्लें आसा. आतां शॉपार जर आमकां रस्तो ना कितें ना हो अशें त्रास म्युन्सिपालिटीन कितें एक्शन घेवपाक जाय न्ही. तो येवन म्हाका धमकी दिता कितें म्हणजे अरुण कुडचडकर वरुण कुडचडकर हांवें ताका कितली फावटी सांगलें. हो म्हाका सांगता हो रस्तो तुका न्ही, हो रस्तो तुका न्ही, तुमकां रस्तो ना हांगा, तुमकां फुटपाथ. तुज्या कस्टमरान जर हांगा गाडी दवरीत आपूण तो पंचार करतलो कितें अशी एक कस्टमराली केली सुद्दां ताणें पंचार. ताका सांगतालें हांव खिळी उडयनाका, कितें झरयेची कुडकी उडयनाका, पूण ताणें मुद्दम आपली लेबरां सांगप फोड्यात मोडात फोडात पंचार जावन दी स्कुटरी लोकांची म्हणून हांगा येवपाची बंद जातली म्हणून. त्या प्रमाणे कस्टमरांनी आयिल्ल्या कस्टमरांची कंप्लेन आमी जर गाडी वयर घेतली आमची स्कुटर पंचार जाता. म्युन्सिपालिटी कंप्लेन केली, आमी पुलीस कंप्लेन दिल्या. म्युन्सिपालिटी कितें म्हणटा? म्युन्सिपालिटीन ताका सांगलां, ताणें हें केल्लें तरी आसतना ताणें परती घाल्ले आसा. कोण तो? वरुण कुडचडकर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.